खाली तेंपार लायन हेल्परांक शॉक लागून मरण येवपाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या। बेरेस्तारा अशीच एक दुर्दैवी घडणूक शिवोले वाठारांत घडली। लायटीच्या खांब्यार काम करतना मोरजेचो लायन हेल्पर कृष्णा पवाराक शॉक लागून दुर्दैवी मरण आयले। मजगती ह्या घडणुकेची जाप विचारपाक कृष्णा पवाराच्या घरच्यांनी वीज अधिकाऱ्यांक आजिलो हॉस्पिटलांत वचून घेराव घातलो। अधिकाऱ्यांनी कांयच जाप दिवंक नाशिल्ल्यान हॉस्पिटलांत बरोच बोवाळ जालो। कितें सांगना जेई आहा तो हांगा आतां 4 वरां जालीं आमी ताका विचारता कितें जालें सांगता तुमकां करता न्ही सांगात ना आतां कितलो गजाल आनी ताका भितर घेवन गेला। तेज्या वांगडा कोण कामाक आसलो न्हू ताका भितर घेवन गेला एकटोच तेज्या वांगडा कितें उलयता सुरवात कितें आमकां फक्त फोन येयला की ताका शॉक येयला म्हणून शॉक येयला आनी आजुलो ना आनी तेज्या वांगडा कोण आसलो न्हू तो शिवोले आसलो तेज्या वांगडा तेतून तो सांगता भावाक आमच्या की तो बरो आहा तुमी येयात म्हणून हांगा येवन पावतालो तो एक्सपायर जाला। आमकां सारकी 5:15 खबर पावल्या तुमी डायरेक्ट हांगा येयले आजुलो ना म्हणून सांगलें। पयलीं शिवोले व्हरताना आमकां शॉक येता तेंच्यांनी कोणाकूच कळोंक ना की बाबा अशें जालें म्हणून तेंच्यांनी शिवोले व्हेलो आनी तेंच्यांनी आतां आजुलो हांगा हाडला आनी बरो आहा म्हणून हांगा येवन पावताले कितें जाला भाव म्हाजो। मजगती ह्या घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत थळावो आमदार जीत आरोलकर आजिलो हॉस्पिटलांत पावलो। सदर घडणुकेचो आमदारान आढावो घेतलो। ह्या घडणुकेची कागाळ नोंद करची म्हूण पुलिसांक आदेश दिले आनी हातूंत आस्पा आशिल्ल्या अधिकाऱ्यांक सेवेंतल्यान बेगोबेग निलंबीत करचे अशी मागणी आमदारान केल्या। खरेंच दुखद बातमी कित्याक आमचो भाव आमच्या मोरजी गांवचो कृष्णा पवार हे लायन हेल्पर आनी लायन हेल्पर आयज हालीं आमी पळयता की लायन हेल्परूच हे इन्सिडंट जातात। 2 केरी अशेंच जाले लायन हेल्पराक तसोच एक विरनोडा म्हणजे अशें लायन हेल्पराचेरूच कित्याक अशे इन्सिडंट जातात आनी घडटात तेच कळना कित्याक हे नेग्लिजन्सी कोणाची ते लायनमॅन आहा थंय जेई आहा थंय ते इन्वेस्टिगेट करपाची गरज आहा। ताका लागून हांवें अंजुना पुलीस स्टेशनार ऑलरेडी पीआयक सांगला तेचेर स्ट्रिक्ट इन्क्वायरी जावपाची रेजिस्टर्ड कर केस आनी कितें आहा तो रिपोर्ट फाल्यां मेरेन म्हाका दिवपाचो म्हणून। दुसरें डिपार्टमेंटाकूय सांगला जो लायन हेल्पर आनी जेई बीन आहा पळय ते तिगूय जाण तांकां सस्पेंड करपाचें इमिजिएटली। मिनिस्टरा कडेन आमच्या पावर मिनिस्टराय उलयला तेणी हांगा स्ट्रिक्ट एक्शन घेता तांकां पयलीं सस्पेन्शन मागला कित्याक हे क्लियरली जो स्टेटमेंट दिला त्या प्रमाणे अशें ती क्लियरली कळटा की खंय तरी नेग्लिजन्सी जाल्या कित्याक जेन्ना पावर ऑफ जाला जाल्यार हेका करंट कसो येयलो आनी 2 जाण खांब्यार आसतना एकटो सकयल देंवता आनी दुसरो देंवतना ताका करंट लागता म्हटल्यार खंय तरी कितें तरी इश्यूज आहा तो व्हेरीफाय करपाक लायला। ते पुलीस डिपार्टमेंट आपलें काम बरें आपल्या पैकी करतले पूण डिपार्टमेंटाक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक सांगलें इमिजिएटली तांकां सस्पेंड कर। आयज शिवोले अशी एक दुखद घटना घडली ती म्हटल्यार शिवोले पोतावाडो हांगासर जेन्ना लोकांची एक कंप्लेंट डिपार्टमेंटान पावली ती म्हटल्यार खंय तरी लायट अशी गेल्ली। आपल्या सेवेचें पालन करता आसतना कृष्णा पवार व त्याचो सिनियर कृष्णा नायक लायनमॅन तांच्या बरोबर खंय तरी जेन्ना आपल्या जे सेवेचें पालन करता आसतना विजेच्या झटक्यान जेन्ना तो लायटीच्या खांबा वयल्यान सकयल पडलो तेन्ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान कृष्णा पवार हांकां हाडटाले तेन्ना खंय तरी वाटेरूच तेंचें निधन जालें। कृष्णा पवार हांचे जे परिवार आशिल्ले तांकां ह्या बाबतींत कांयच सुचना नासली। तेंच्यांनी चवकशी करपा खातीर डॉक्टर तशेंच पुलीस व जेई हांकां खूब कांय प्रश्न विचारले पण तांकां रितसर अशें जाप मेळोंक ना। गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा असोटीकर।